प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 11वी चीट 45 to 56 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर बावाट ठेवलो. पूण ताचेर भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवांशीं वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी महादोड सभेची बसका आपयली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें कोत्ता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर बावाट दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमचो देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजना. आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें हें तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें भाकीत केल्लें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासो. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. ह्या पासत जेजू जुदेकारां मदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या नोगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसाल्याक सोडून गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो पोरबेक येतलो की ना? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू हे शिवर्तमान आमी वाचताच्या पयलीं ताणें लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो. आनी जेन्ना ही घडणी घडटा, ही व्हडली मिलाक घडटा, तेन्ना जेजूचें नांव सगळ्याक गाजता आनी लोक ताचेर बावाट धरूंक पावता. पूण थोडो लोक जो ही मिलाक पळयता की जेजून लाजराक परत जिवंत केला, ते वेतात आनी फारिजिवांक आनी धर्मशास्त्रांक सांगतात की पळय जेजून कितें केलां तें. आनी भाव भयणीनो, हे फारिजी आनी धर्मशास्त्री जेजूचेर आळ आसले. ते पळयतात की जेजूचें नांव गाजता, लोक ताच्या फाटल्यान वेता, तांकां सोडून वेता, तांचें देवस्पण सोडटा आनी आतां जेजू फाटल्यान लागल्यात. तर ते कितें कोत्तात? तांच्या मनान एक प्लॅन कोत्तात ते जेजूक जेशी मारपाक. आनी भाव भयणीनो, शेकीन कितें घडटा? ते जेजूक जेशी मारतात आनी जेजूक जेशी मारपाक लोकांक फुडें करपाक तांकां जायनासलें, कित्याक लोक जेजूचो मोग कोत्तालो, जेजूचेर भावार्थ दवरतालो. तो तांकां जें करूंक जाय आसलें एके भाशेन लोकांक दाखयनासतना तांकां वयता जेजूक काबार करपाचो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन जेजू मरोन परतून स्वर्गार गेला, देव आमकां कितलो लोक आमच्या जिवितांत धाडटा आपलें उतर दिवपाक, आमकां आमचें मन बदलपाक, आमकां ही बरी खबर दिवपाक. आमी कितें कोत्ता? आमी ह्या फारिजियां भाशेन जाता की आमी दुसऱ्यांक सांगता, हो आनी कितें सांगता, आमकां कितलें बरें बरें सांगलां आमकां,
आनी वो आतां कोण णव आयला आनी आमकां ही शिकवण दिता, कोण हो मनीस जे आमकां देवाचें उतर सांगता. आमी इतले आमी चिंता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू शिकवण दितालो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करतालो, तो मेलेल्यांक जिवण दितालो, जिवेशी करतालो, कुड्ड्यांक तो दोळे दितालो, भेऱ्यांक कान दितालो, जीं चलोंक जायनासलीं तांकां तो चलोवंक दितालो, तांचे पांय सारके करतालो. भाव भयणीनो, जीं भुकीं आसलीं ताणें तांकां सगल्यांक जेवण दिलें, थोड्या उण्यांनी आनी मासल्यांनी. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तेन्ना आमकां सगल्यो आमच्या जिवितान मिलाग्री फावो जातात, आमकां पेकोवणी फावो जाता. पूण आमी जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां कळना, आमकां ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी ना, आमी केन्नाच देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडिना, तर आमकां कितें घडटा? आमी तेंच कोत्ता, सद्दां आमी तेंच कोत्ता. आनी जो कोण आमकां आमच्या जिवितान येता आनी आमकां सांगता, बाबा हें देवाचें उतर तुका सोजमणी दिता, आमी कितें करता? तांकां आमी पयस कोत्ता, आमी तांचें उतर आयकना. हें जें आमी देवाचें उतर आमी तुका धाडटा, कोण कितलो लोक वाचता, कोण आयकता, पूण कितलो लोक म्हणटा हें आनी कितें धाडलां आमकां, आमचें कितें आहा तें आमी करपाचें न्ही, आमी सदांचें करून आमी इतलीं व्हडलीं जाल्या, आतां आनी कितें आयकोपाचें आमकां. आनी आमी तें देवाचें उतर आमी बंद कोत्ता आमी आयकोपाक, आमी ताचेर कान दिना आनी आमचें जिवीत अशेंच आमी सोंपयता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी ह्या फारिजियो धोमशास्त्री भाशेन आमी जावपाची गरज ना. जेन्ना आमकां देवाचें उतर परगट करता, लोक आमच्या जिवितान देव धाडटा, कित्याक? तो आमचो मोग कोत्ता म्हणून, आमकां तो सोद शिकोवंक सोदता म्हणून. आनी जेन्ना आमी हें सोद शिकता, हें सोद आमच्या कानार पडटा, आमच्या काळजांनी देवाचें उतर रिगता, आनी खरेंच आमी ह्या जेजू कडेन दाखवेल, जी आमची जेजू आमी जावन आसा दाखवेल, आमी फांटे ताका चिपकून रावतो जाल्यार, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलत जाल्यार, तेन्ना आमकां आमच्या जिवितान ही देवाची महिमा आनी देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी आमचें मन बदलुया, आमच्या मनाची नडसणी करुया. हें जें देवाचें उतर आमी आयकता, तें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडून हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें आमी भोगूंक आमी फुडें सरूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक देवाचें बेसांव आनी देवाचें बरो दीस हांव तुमकां आवडयतां.